नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. फोर्साचे शक्ती प्रदर्शन पूर्व सुचोवणी नासतना शारांचे रस्ते आडायले. 3 वरां ट्रॅफिक जॅम, लोकांचे हाल. डायसिसनाच्यो पीटीए, इगर्जीच्या मिसांनी रास्ता रोकोचे फतवे. आंदोलनाचेर चडशा आमदारांचो फोग. आलिना आवेरतानाचो तेंको. सुधीर विष्णू म्हणटा अनुदान काडात. अलेक्स कायतू बेंचा मागतात कायदो. मुख्यमंत्र्यांची आंदोलकांक माफी. सप्तकभराच्या तपासा उपरांत क्रायम ब्रांच म्हणटा जायकाचो आदलो डायरेक्टर वाचे सुंदर लुईस बर्जर लाच प्रकरणातलो मध्यस्थ. कोर्टान मागयल्यो फायली. जामिनाचेर शेनवारा निकाल. बर्जर जायका केशीत क्रायम ब्रांच सध्या चौकशी करता. त्या एकल्याय मंत्र्यान कन्सल्टन्सीच्या फायलीचेर केल्ली ना सय. सय फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची. खासा रिपोर्ट. मिकीक विधानसभेत येवंक दिवचो म्हण आमदारांचे एकमत. मात पेरोल काय पाडन करचो म्हण विचारल्यार आमदार घुसपल्ल्या भशेन. सरकाराची ख्यास्त माफीची तयारी. आणि गोयचे एकमेव कोंकणी दिसाळे सुनाप्रांत शेनवार सावन बंद. 28 वर्सां कोंकणी चळवळीची फाटभूंय आशिल्ल्या दिसाळ्याचो शेवट. मॅनेजमेंटाक परवडना. सरकाराचो आदार ना. खबरो विस्तारान. फोर्साच्या शुक्रारच्या शक्ती प्रदर्शनान गोंयभर मुखेल शारा आनी हायवेचेर ट्रॅफिकाची वाट लायली. पणजे, मडगांव, वास्को, फोंड्यां, म्हापशां धरून सुमार 17 सुवातींनी पालकांनी रस्ते आडायले. इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय ह्याच अधिवेशनात कायदो करचो म्हण फोर्स मागता. मात सकाळ फुडें कामाधंद्याक वतल्या लोकांचे 3-4 वरां हाल जाले. बेरेस्तारा डायसेशन स्कुलांनी पालक शिक्षक संघांच्यो बसका आनी सकाळी इगर्जीतल्या मिसांनी लोकांक रस्ते ब्लॉक करपाचो फतवो काडलो. When the bill is ready, the ex-Chief Minister Parrikar has already prepared the bill. The bill is ready. They are only bullshitting. They are saying that it is with the select committee. What is the select committee doing for so long? More than 1 year, the select committee is sleeping over the bill. Do or die! Do or die! हे आमकां आयज बिल पास करूंक आमी सगळे पेरंट्सां भायर सरले कित्याक आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचरा पासत. आमच्या गोंयांत आयज सरकार ट्युरिजमाचें उलयता, कॉल सेंटर येता, सगळ्यो भायल्यो कंपनी येता. आमी तांकां इंटरव्यू किंवा दिवपाच्यो कोंकणीन. We want English, only not on grants or something. We want it in act. What our local MLA has told us that his stand was always for English first, before and even now. आमकां आतां इन्श्योर दिला. कालूच बी आतां सांगता आमकां की आमकां तुमकां इन्श्योर केलें जाल्यार ना जाल्यार आमी नेक्स्ट टायम परत एकदां अशेच रस्ते ब्लॉक करतले. आमचे मागणी जायना जाल्यार. तांकां अर्जन्सी आसता तांकां कितें करपाक जाय तेंच्यान कितें करपाक जाय म्हाका सांग. road. We have not received any ultimation regarding the blocking of the road. I think this is a sudden planning over there. And they, in the morning and around 9 or so, they blocked the road. सर 5 गांवचे लोक एकठांय जाल्ले आसात आनी पार्सेकार गव्हर्मेंट जो आमचो ऑनरेबल CM एक कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो म्हाका गॅरंटी आसा हें उतर आमचें मानून घेतलो म्हणून. Parents are really agitated because we had lots of patience. We have waited and this is the outcome.
Parents have no faith in the government because this agitation will continue till the 14th here at Azad Maidan. But our agitation, today's thing was just a trailer. This is the beginning. आंदोलक पालकांची सध्या चिथावन पिशे करून दिशाभूल चल्ल्या असल्यांचेर कारवाय करून चलना. सरकार इंग्लीश मुळाव्या स्कुलांचे अनुदानय फाटीं घेवचो ना. येता त्या अधिवेशनात शिक्षण माध्यम कायद्याचेरय विचार जावं येता म्हण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो. चडशा आमदारांनी फोर्साच्या आंदोलनाची खरडपट्टी काढली. सुदीन विष्णू म्हणटा अनुदान रद्द करात. आलिना आवेर्तानाचो फोर्साक तेको. अलेक्स बेंजामिन आणि काय तू म्हणटा ह्याच अधिवेशनात शिक्षण माध्यम कायदो करात. बहुतेक डायोसिजन सोसायटीच्यो ज्यो शाळा आसात ह्या सगळ्या शाळांनी आयज सकाळी पेरंटांक आपयल्यात. खरे पेरंट तुमी कसलो आदर्श तुमी तुमच्या भुरग्यां मुखार दवरतात. रास्ता रोको करपाचो हो हिरो जावन हो झिरो जाला. हो विषय जो आसा यू हॅव टू गो एज पर रूल्स अँड रेग्युलेशन ऑफ द हाऊस. 2 days back Honorable CM on the floor of the House has said that in the next assembly session this bill will be introduced. जाल्यार तेन्ना करना जाल्यार दुसरो विषय. हांव म्हणटा रोल बॅक करा. जशें 1997 रोल बॅक केल्ले तशें रोल बॅक करा. ही क्रायम कोणाकूय दिता ती. असली एज्युटेशन आणि असले कोण हे करता त्यांचे कांयच गय करपाची गरज ना. 341 न जाता क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी अशी म्हणून जर केस रजिस्टर करीत तरच हे लॉजिकल कन्क्लुजना वतले. सभेतील सदस्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणं हे एक मोठा गुन्हा आहे. प्रकार घडला ताची हांव निंदा करता. हो जो फोर्स म्हणून कोण आहात हांकां जे स्कुलाचे हेड मास्टर आसतले आनी मॅनेजमेंट आसतले हेंचेर पुलीस कंप्लेंट जावपाची गरज आसा. जाहीरनामा केल्लो तू एक सरकार कॅबिनेट डिसिजन कॅबिनेटीन तुम्ही आशिल्ले ते कॅबिनेट डिसिजन तुम्ही भाग घेतले लागून आम्ही फाटी जाल्ले आणि त्या खातीर आमी फाटी जाल्ले. मागीर जाय आतां फाटी जातले ना. म्हाका तांकां हे रस्तो रोको करपाक कोणी सांगले आणि तांकां कोणे इन्स्टिगेट केले. म्हाका कोंकणी जाय ह्या गांवांत. म्हज्या सगळ्या राजकीय जिवनान हांव कोंकणी उलयतां. जे मनशान स्टेटमेंट केलो हांवें दिवंक सोदता ते मनशाक तुमी आरोपीच्या पिंजऱ्यां उबी करतात आनी खंयच्यान न्याय मेळटलो. आणि अशा ह्या घटनेचो हांव तीव्र निशेध करता. सांग चुकीच्या माध्यमार व्हरपाची अशा पद्दतीची पत्रां कशी धाडली वयता. हांव मुख्यमंत्र्याक पत्र पेरंट्सांक आणि भुरग्यांक यूज केले गेले. म्हाका 2-3 नंतर फोन आयले की बाबा तुवें आमकां आफयल्ले 8:30 8 हांवें सांगलें हांवें आयकून आफोवना पूण म्हाका गोंयभर आंदोलन करपाचो तेंचेर पाळी हाडली आनी ज्या लोकांनी पाळी हाडली त्या लोकांचेर कारवाई जावपाक जाय. ही जी आसा ती कोंकणी आनी मराठी अशीच फुडें वचूंक जाय जाल्यार आमचें गोंयकारपण आनी संस्कृती टिकतली. हे 10 दिसांच्या भितर आमी कशीच तर बेठाक घेवन हे बिल पास करून घेवंक जाय. हांव मागता इट इज अ रिक्वेस्ट. जाता जाल्यार डिजॉल्व करचें आनी बील आतां एक 10 दीस जाले आमकां हे हावजान ते बील एक पास करून आमकां दिवचें. आनी I demand that from the house that they before 15 days they give the bill. It is not a big thing. You have the right. हे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिच्युएशनाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स जावपाची गरज आसा. इट कॅनॉट बी टॉक्स ऑफ रोल बॅक. इट कॅनॉट बी एनीथिंग दॅट इज गोइंग टू लीड टू ट्रस्ट डेफिसीट amongst a significant section of Goan population. तुम्ही हे सिलेक्ट कमिटीचे जे तुम्ही बिल जे सिलेक्ट कमिटीक धाडलां ताज्या खातीर एक दिसाचें स्पेशल सेशन जाता जाल्यार 34च्या पयलीं घेवचें. तुमी सिरियस आसा जाल्यार आनी ताजे पूर्ण तरेन उलोवन आमी वी कम टू अ प्रॉपर कन्क्लुजन. And like the Honorable Deputy Chief Minister, I believe Konkani is the mother tongue of the people of Goa. But I also believe in the rule of the majority. Why can't the select committee work on it fast? कारवाई जावपाक म्हजी विनंती आसा. सरकारा कडेन म्हजी विनंती आसा त्या लोकांचेर कारवाई जावपाक जायना. Parents majority they let them decide and I'm sure the select committee will take everybody into confidence and solve this issue. आमकां सांगलां की तूं आमची इंग्लीश काडून थंय मराठी करपाक सोदता म्हणून. हांवें म्हटलें कोणें सांगलें जाल्यार म्हणलो फादरान सांगलें. हांव फुडलें नांव घेना पूण सादारणपणे हो विशय जो पेटोवपाचें काम जालां तें ह्या पद्दतीन जालां. शाळा आसात जांकां सरकारान ग्रँट दिल्ली आसा
तांची ग्रँट एक पैसो कमी जावची ना. घेऊया एक विराम.